Join Stella Academy, Goa's best coaching for IIT, JEE and medical exam preparation. Register today for Stellar Talent Search exam. Admissions are open for repeaters medical batch for NEET 2021. कमर्शियल टॅक्स खात्याक 77 आस्थापनांचो मेळून 120 कोटी रुपया टॅक्स येवपाचो आसा. जीएसटी कायदो लागू करचे आदींचो हो आंकडो. सरकारान कारवाय सुरू केल्या. जीएसटी लागू करचे आदी 77 आस्थापनांकडच्यान 120 कोटींचो टॅक्स डिफॉल्ट, ताची रिकव्हरी सुरू. ह्या आस्थापनांची बँक खाती फ्रीज करून रिकव्हरी टॅक्स म्हूण सरकारी तिजोरेत जमा. कमर्शियल टॅक्स खात्याकडच्यान पयल्याच दिसा 5 कोटींची रिकव्हरी. सगळी वसुली जाय मेरेन रिकव्हरी मोहीम, कारवाय चालूच उरतली. कोविडाचे अरिश्ट येत सावन कितल्याच तेंपान जीएसटी कलेक्शनात सुदारणा दिसल्या. डिसेंबरात जीएसटी कलेक्शनात बरीच सुदारणा दिसता. देशभरात डिसेंबरात जीएसटी कलेक्शन 1 कोटी 15 लाख रुपया. गोंयचे डिसेंबरातले जीएसटी आणि वॅट कलेक्शन 287 कोटी. स्टेट जीएसटी 114 कोटी, आयजीएसटी 68 कोटी, वॅट 105 कोटी, एकूण 287 कोटी. पोरूचे डिसेंबरा परस अंदू कलेक्शन 51 कोटी रुपया म्हणल्यार 21% मायज. येणावळ कमी आणि खर्च मायज जाल्ल्यान कंत्राटदारांची शेकड्यांनी कोटींची बिलां पेंडींग उरपाक लागल्यात. कॉन्ट्रॅक्टर नवी कामां घेनात. आता सरकार चडशी बिलां आरएक्सेल प्लॅटफॉर्मा वेल्यान डिस्काउंट करून बँकेतल्यान फारीक करता. ह्या सप्तकात खंय फाटल्या एप्रिल ते जून मेरेनची बिलां फारीक करपाची आसात. म्हणजे सगळे डिपार्टमेंट असे तर आरएक्सेल प्लॅटफॉर्मा वयल्यान जेंकां आमी जवळपास 30 मार्च 2020 पर्यंत बिलां क्लियर केली. आता फुडले आमी एप्रिल, मे आणि जून म्हणजे जून 2020 पर्यंत बिलां पेमेंट करता. फुडली म्हणजे लोकांची हार्डली 3 महिन्याची बिल 4 महिन्याची बिलां उरतली. फुडल्या फ्रायडे पर्यंत आमी एप्रिल, मे आणि जून 2020 पर्यंत सगळी बिलां जी आसा जे कॉन्ट्रॅक्टरांची पेंडींग बिलां जी आसा पळय ही कॉन्ट्रॅक्टरांची सगळ्यांची पेंडींग बिलां ही सगळी पेमेंट्स करतात. पेंडींग लायटीची बिलां आणि कमर्शियल टॅक्स खात्याचे बाकीचे पेंडींग रिकव्हरी खातीर चालीक लायिल्ले ओटीएस येवजणेकूय सरकारान जानेवारीत मुजतवाड दिल्या. कोविडाचे अरिश्टाक लागून मार्केट थंड आशिल्ल्यान येणावळ वाडोवंक कर वाडोवपाक शकना म्हूण सरकारान सध्या पेंडींग रिकव्हरीक नेट धरला. प्रुडंटा खातीर चीफ रिपोर्टर लौकीक शिलकार.